अचल हांव सर्वेस पोरा म्हज्या परवशां कित्याक तूं मोगा करता नितळसाक हांव लालयता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ गोळी तूं शेळ्याक सरयता शेळी हांव म्हजो पोस करता तुजे ताव हांव पयस पावतना फाटीं हाड हेंडान दवरता अचल हांव सर्वेस पोरा म्हज्या परवशां कित्याक तूं मोगा करता नितळसां हांव लालयता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या आत्म्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्त ती मोगाच्या भाव भयणीनो सतांनी तिची वाट कांट्या कुंट्यान भरलेली वाट कोण सत उलयता आनी निती फातोर झुजता तांचे विरोध जायते जण पास मांडतात आयच्या पयल्या वाचपांत जेरेमिया प्रवादाच्या विरोध मान्य करचे आमकां आयकूंक मेळटा आनी आयच्या वांजेलांत जेजू आपणाक कशें जिवीशी मारतले म्हूण आपल्या शिसांक कळीत करता जेजू मेलो पूण तिसऱ्या दिसा ताका जिवांत उठयलो कुंट्याच्या वाटेन आमी चल्ल्यारी आमचो गवळी जावन आसो आमचो समी जेजू क्रिस्त आमकां सदांच बाचाव करता म्हळ्यार बरवशान सता आनी नितीच्या वाटेन सोमकूंक आमकां जाय आसची कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया आमी भेटूंचे हें बलिदान सरस देवा पावमांडच्या खातीर आमची पथकां आमी कलतेपणी ओळखून घेवया हांव फातकी सर देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें दिसानून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस परादेवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन सोम्याकाक लुतकर सोम्याकाक लुतकर क्रिस्ताकाक लुतकर क्रिस्ताकाक लुतकर सोम्याकाक लुतकर सोम्याकाक लुतकर प्रार्थुया सुरेस्पर आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या कुटुंबाक मैपासान सांबाळ बरें करण्यानी आमची जैन सदां सफळ करून आमकां शिकय ह्या संवसारांत तुजें बुजोवन आमकां दी आनी सरींच्या सुखाक तुमचो आमकां पावय आमी मागता आमच्या समेया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या समेय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप जेन्ना जेरेमियाच्या दुस्मनांनी म्हळें येया आमी जेरेमिया विरोध एक मान्य करुया कित्याक तो ना जाल्यारय धर्मशास्त्र शिकोवंक आमकां सदांच याजक मेळटले बुध दिवंक जाणारी आनी देवाचें उतर परगट करूंक प्रावादी मेळटले येया
आमी ताची निंदा करुया आनी ताच्या कंचास उतराक आमी कान दिवचो नाका. सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजे दुस्मान सांगतात तें आयक. बरें केलां तें वायटान पाटी दिवचें, कित्याक म्हजो जीव काडूंक ते एक फोण काडटात. तांचे पासत विनाती करूंक, तुजो क्रोध तांचे वयलो निवारूंक हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलो म्हूण उगडास कर. देवाचें उतर हें, देवाचे उपकार. तुज्या कळनातल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. तुझ्या कळनातल्या मोगा पासून म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. सूर्य मांडलेल्या जाळांत हांवें सांपटनाशें म्हाका राख, कित्याक तूंच म्हजो आदार. तुज्या हातांत म्हजो ओत्मो ओपून दिता, म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा विश्वासी देवा. तुझ्या कळनातल्या मोगा पासून म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. दुस्मान गुणगुणतात ते म्हज्या कानार पडत आसा. सर्व भोमती भिरांत म्हजेर आयल्या. म्हजे विरोध गुठमोळ ते सोलोवन आसात, म्हजो जीव काडूंक मतलाब करतात. तुझ्या कळनातल्या मोगा पासून म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पाती येवन आसा. तूंच म्हजो देव अशें म्हणटा. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हजी पाट धरून येतल्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुझ्या कळनातल्या मोगा पासून म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. हांवच संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी, म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माथेव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेरुसलेमाच्या वाटेन आसतना आपल्या 12 शिसांक कुशीन आपोवन तांचे लागीं गुठान म्हणालो, पळया, आमी आतां जेरुसलेमाक वेता. ते मनशा पुता धरून प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्रांच्या हातांत दिताले आनी ते ताका मरणाची शिक्षा दिताले आनी परगांवी अधिकाऱ्यांच्या अधीन करताले. ताचें खेळकुळां करताले, ताका जेरमात मारताले, ताका कुर्सा जोडटले, पूण तिसऱ्या दिसा देव ताका जिवंत उठयतालो. तोळ जबेदावांच्या पुतांची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू ससी आयली आनी ताच्या पांयां पडून एक उपकार मागी लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राजांत ह्या म्हज्या दोग पुतांक मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक बसयताय म्हणून म्हाका भास दी. जेजून दाब दिली, तूं कितें मागताय तें तुमी नेनात. हांव पियोंक वेता ती काल्स तुमी पियोंक शकतात वे. ते म्हणाले, आमी शकता. तोळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, पूण कोणें म्हज्या उजव्याक कोणें म्हज्या दाव्याक बसचें तें थारावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा खातीर म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच तें मेळटलें. हे 10 जण हें आयकून ह्या दोग भावांचे रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सगळ्यांक ससी आपोवन सांगलें,
संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताक लोकांक ओडचून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें अशें जाय नये. तुमचे मदें वत्तो जावंक आपशेता तो हेरांचो साकोर जावं आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशा पुती हेरांक आपल्या सेवे साकरेक लावंक न्हय, बगार आपल्याच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी समेसांचे सोडून हे पासून आपलो जीव सुद्दां दिवंक म्हणून आयला. देवाचे मुतार्य वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते मगाच्या भावन आनी भयणीनो, करेजमाचो दुसरो हप्तो आज बुधवार. कितें सोमी आमकां शिकयता तें समजून घेवया. आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत एक देय आसा. तुमी मानेस्त कुटुंब बऱ्या हातान मांडून हाडचे म्हूण दीस रात तुमी वावरतात. तशेंच मानेस्तीने तुमी तुमचें कुटुंब देव बिरांतें बऱ्या हातान पळयचें म्हूण भुरग्यांची कुटुंबाची साकरी करता. हो एक देय. पूण हो ससनाचो देय न्ही. तांच्या देहाक विरोध ना. आमकां हर एकल्याच्या मनशाक एक जिणेंत एक देय आसा. हांगा आसा भुरगो, ताणें शिकाजय उंच शिकाजय बरें शिकाजय म्हणून देय आसा. तें सगळें बरें. आमचें देय बरें जावन आसा, आमकां आसूंक जाय. पूण थोड्या पोटी थोड्यांक देय कितें म्हळ्यार दुसऱ्यांक सकयल घालना आपणें वयर येजय म्हूण. होय, आपणें वयर येजय. निसणीची मेटां आमी सडटाना दुसऱ्या मेटांक आमी कोट घालता, उंचल्या मेटाचेर पांय दवरता. त्या प्रमाणें आमी हर एकांती दुसऱ्यांच्याकय वयर वचूंक जाय, दुसऱ्यांच्याकय वयर वचूंक जाय, दुसऱ्यांच्याकय वयर वचूंक जाय. दुसऱ्यांनी म्हाका नमान करीचें म्हणल्यार तसलो देय आसता. तसलो देय आमकां मेळना, मेळोंक नजो. कित्याक म्हळ्यार सेमेस्त्रींत आमची रावल्या रामानू जायना. थंय ताका पुण्यांत पावना. म्हणजे दुसऱ्यांक लोटून आपणें वयर येता म्हणून प्रयत्न केल्यार केदींच वयर येना. आतां हें आमी वाचपाक या. पयलें वाचप जेरमायाच्या ग्रंथांतल्यान. तो देवाचें उतर परगट करून हाडलो. नितीन सतान चलतालो, देवाच्या प्रेरणा प्रमाणे सांगतालो. तेन्ना हे मातबारी कितें करतात, हाका लगट या. धर्मशास्त्र शिकोवंक आमकां प्रधान याजक आसात. उतर परगट करूंक आमकां प्रवादी आसात. बुधबार दिवंक आमकां वडील आमचे प्रायवंत आसात. हाची कितें आमकां गरज. आनी सांगचें कितेंय आमकां तोपता, हाका लगट काडया म्हणटा. तेन्ना जेरमाया देव पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जाणा जाता हें. आनी सरस्वरा देवाक बोब मारता आनी म्हणटा, बापा तांकां बोगशी. ते कितें करतात म्हळ्यार ते जाणात. हीं उतरां आयकतना आमकां मोतीक येवंक जाय. तो तें मागणें करता आनी ते तशें करता जाल्यार पयलें जेरमाया विशाक वय ताका लगट काडून आनी प्रयत्न केलें. पोट्टू बांदी लोटून गेलो, ताचो जीव काडूंकूच प्रयत्न केलो. निजा कितें घडली चारित्री घडात. दुसऱ्या सुवातेर ह्या पयल्या सुवातेर क्रिस्ता विशांत कितें क्रिस्ता घडतालें तें जेरमायास पवित्र आत्मा बरोवन प्रवाद करता. कित्याक क्रिस्ता खातीर आमी वांजेलाक या. वांजेलांत आमी पळयता जेजू जेरुसलेम येतालो तेन्ना कितें सांगता तो, कितें जेरमायास पयल्या वाचपाक सांगता की जेजू दुसऱ्या वाचपाक आपणा विशयान सांगता. पळया भाव भयण, ही वाचपां कशें मांडून हाडल्यान म्हणलें. कितें जेरमायास पयल्या वाचपाक आपणा विशयान सांगता की तेंच जेजू क्रिस्त दुसऱ्या वाचपाक वांजेलांत सांगता. आनी त्या दाळा तांचें मन आपोस्तलांचें आयकतालें मन परिवर्तन जावच्या बदलाक जबेदेवाची आवय आपणा दोगा पुतांक घेवन म्हाका पयल्या हाका उजव्या बसय ताका दाव्याक बसय असो अर्थ गोलो. तिसो देय कितें म्हळ्यार
दुसऱ्या अपॉस्टलांनी सकल रावोजे म्हज्या पुतांनी वयर येसे म्हूण नांग अशें आमच्या मदें माय सुणा मदें झगडे तूं ओडगे हांव ओडगे म्हूण बापाय पुता मदें झगडे तूं ओडगे हांव ओडगे म्हूण हांव येवपूट हे कडेन गेल्लो कित्याक सुनेन च्या करून दिली मायची तकली तापली हांव आसतना तूं गोणगी म्हणून हें चिल्ला जावं पुरो आमच्या मदें असेंस घडटा आमच्या मदें दादोसकाय उदारपण उक्तेपण ना ताका वकात खंयचें त्या संवांजला निमाणें तें वकात दिलां संवसारांत मनीस पदवी आसा जाल्यार तांकां दामोण धरतात कितलें दामोण धरलें की तितलो आपूण वयर येता म्हूण चिंतात दमतना तोय सकयल येता म्हूण ते चिंतिनात एका मनशाक दमतना आमी भागवाचें पडटा न्ही वे सकयल वेता पूण दुसऱ्या दामल्या वेळार आपूण वयर येता म्हूण चिंतात आमची राजकीय संगत तिस्स न्ही गे ही सामाजीक संगत तिस्स न्ही गे आमच्या कुटुंबा मदें घडटा तेंच न्ही गे सभापोटी अशें घडटा त्याच खातीर जेजू क्रिस्त सांगता संवसारांत तुमी देखलां राजकीय पदवी चलयतना पदवी आसलो मनशाक दंडशिता कश्टिता दामोण धरता आनी आपणाच्यो आपूण व्हड म्हूण दाखयता तुमच्या मदें जशें घडचें न्ही कोणाक ओडटो जावंक जाय गे ताणें घालतो जाय ताणें दुसऱ्यांची चाकरी करी जाय संवसारांत जेजू क्रिस्त येवन सुमार 2000 वर्सां जालीं वय 2000चे 60 वर्सां जालीं पूण हें एक सत पयस सभेंत आजुनी आमी शिकोवंक ना वय सतान तें सत सांगचें जाल्यार हें एक सत आमी उलयता सांगता तरी आमी आमच्या काळजांत शिकोवना तर भाव भयणीनो क्रिस्ताची देख घेवन दुसऱ्यांची चाकरी करन न्ही दुसऱ्यां लगाड काडून आमी सर्गीचें सूख जोडूंक प्रयत्न करया आमेन. तुमचे बलिदान सर्पदे देवपाक मानता तसं जाव म्हणून मागात हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनात महिमे आमच्या नेपोच्या दवा सर्वेस मागीर सर्गींच्या बापा तुझ्या हातांतली आमी घेतल्यान ती देणी तुका आमी आतां भेटयता तांचे तुजी दाळ दिश्ट घाल आनी हे भेटवणे वरवीं आमच्या पथकांतल्या बंदपासांतली आमकां सुटय आनी तुज्या भुरग्यांचे स्वतंत्राय भोगोवंक आमकां पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया वयश आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पददार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सवते आमी तुका दिन वासूं फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमची पातकी सैम तुमी आमी दामोण दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत वतल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून
आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या ह्या परी आमच्या सोडवणेच्या परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या देवदूत आनी भक्त संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्वर तूं सर्ग आनी संसार भरलाच्या वैभवान उन्सर्गीकाचे सर्वेस्वराचे नाव येताकाचे उन्सर्गीकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या सुकुशेन कश्ट मरान सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सस्नी कराराचे रगात पातकांच्या भक्सरे मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात Borto so good purgatoria. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोणावरी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवंदारा बापा जीवच्या मनांसानी पुन्हा जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविता सोंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केले देखून आमी तुका काळजांत दिन वाचता आनी जेजूचे कूड आनी रगा सेवतले आमी समेस्तां पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक हे प्रितमेचे विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उडास कर आनी प्राण आमच्या भगवन बापा पिटर पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगान वडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे सगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुज्या परजोळी मुखामोळ पळोवन फाव कर आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता आमकां मर्या देवाच्या माये सांगाती पोती बागेवन दम दिता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सत्सांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी आतां सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो राज आमकां दी आनी आमचे चुकलेले आमशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गींच्या बागाणी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्त येणे बरोवशान थंयतले आमकां तुजे उदार काकुती सर पातकांतली सुटय आनी सर कांदांतली वाटाय कित्याक सुटी पृथ्वी महिमा तुजी सस्ताच्या आसना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता वळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पथकांचेर न्हय बगार या पळय सभेच्या वार्ताचे दीस घाल आनी तुझ्या कुशोर म्हण तिका शांती दे आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोमयांची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो आता आमी एकामेका शांती पाठवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळेचे जिवना पयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी. सम्याचे विचित्र येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Bag muce che de vorte Somia tu ca semce Durbolia calzat mucea Tu ca svagat cărce Rastu ce arândace दैविक संतोष दिवचे फावोसाला म्हाका ते तुजे सोवे रावचे सोम्या तुजे पातयेता सदांच तुजे भरवसता शांतीन प्रीति जीवन मुझे सदा जियेता सोम्या तुझे पातयेता सदांच तुझे परवसता शांतीन प्रीति जीवन मुझे सदा जियेता. प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा या पवित्र जेवणांत आम्हा जिविताची सफळ कोणा तुवें आमकां घडोवन दवरलाय तिच्या वरवीं सस्तांचे तारून आमी जोडोवंक पावो म्हूण आमी तुजे लागीं घालतपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सपदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. सांजुजे बापाक नोवेन. सांजुजे बापा नजरेताच्या कुटुंबाच्या राखण्या तू आमच्या या आम्ही स्वीकार केला. आमचो आणि आमच्या कुटुंबाचो राखणो तू
हांगासर भायर भितर वेतेलांची मेटां तूं सांबाळ जशें नासरताच्या तुज्या कुटुंबान घडलें तशें आमच्याय कुटुंबांनी क्रिस्ताक मान आसूं आनी जागो दिवंक आनी क्रिस्ताच्या उतराच्या उजवाडान वडिलांनी भुरग्यांक वागोवंक तूं मार्गदर्शन दी कुटुंब जिविताच्या पातोरणां आनी वगडांच्या शारोती तुज्या जतनेक घाल कुटुंबाच्या उदरगते खातीर आमी करचो हर एक वावर फळाबरीत कर तुजे सरची आयिल्ली आनी तुजे लागीं मागले मेळनासतना कोणी फाटीं बसूंक नात म्हणल्यार हाबिलाच्या सांत तेरेजाच्या उतरांनी प्रेरण सोडून आमची सर्वची सेसाम आनी मागणी तुज्या हातांत ओपून दिता आमचो बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचोच पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमची सुकलेल्या भुक्षितांव तशी आमची पथकां भोगूस आनी आमकां ताळेंत पडोवन दिवं नाका पूण रातले आमकां निवार नामान मरिये कपड्यान भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंत मरे दोचमी आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदां सदां सर्वदा आमेन कृपाळ सुसे दयाळ सुसे आमचो मोगाळ शारदी एकच मातेसो आनी हे देसेसिसो सुसे सारको आसरो खंय मेळात दुसरो सुसे कृपाळ सुसे दयाळ सुसे आमचो मोगाळ सुसे कृपाळ सुसे दयाळ सुसे आमचो मोगाळ मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन